राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. असिरीच्या राजान सगळ्या गांवचेर दाड घाली आनी समारियेशी पावून 3 वर्सां थंय तो वेदो घालून रावलो. होशेयाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा असिरीच्या राजान समारिया जिखून घेतली आनी इस्रायलितांक असिरियेक व्हेली. तांकां ताणें हाला गांवांत गोजांचे हाबोर नदीशी आनी मेद्यांनी लोकांच्या शाराशी दवरली. अशें घडलें कित्याक ज्या सर्वेस्परा देवान इस्रायलितांक इजिप्ताच्या देशांतली फारोचे चोपक्यांतली भायर काडलोली त्या देवाचेर तांणी पातक केलें. ज्या राष्ट्रांक इस्रायलितां खातीरूच सर्वेस्परान आपल्या देशांतली धांवडायलोली त्याच राष्ट्रांचो चाली पाळून ती दुसऱ्या देवांक भोजूंक लागलोली. तोरी प्रवाद्या वरवीं आनी देवाचें दर्शन घेतिल्ल्या सोर ऋषी वरवीं सर्वेस्परान इस्रायलाक आनी जुडाक अशी एक शिटकावणी दिली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवें तुमच्या पुर्वजांक म्हज्या सेवका प्रवाद्या वरवीं हुकूम घालून दिल्ले आख्खे समृती प्रमाणे म्हज्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण ती आयकना जाली. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर बावाट दवरूंक नासलो, पूण तांची वोन ती ओदीक आपल्या वाड्याची जाली. त्याच्या कायद्यांचेर तांणी विसर घालो. तांच्या पुर्वजां कडेन ताणें केल्ल्या कराराची तांणी बेपरवा केली आनी तांकां शिटकावणी दिल्ली ती तांणी मानून घेवंक ना. हाका लागून इस्रायलाचेर सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपणा सोरशिल्लो ताणें ताका पयस केलो. जुडाच्या कुळा भायर आनी कोण उरलो ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें वोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सोडून दिल्ली. आमचे बोळ मोडून उडयले. तुजो राग आमचेर पेटलो, पूण आतां परतून आमकां पाव. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. तुवें भूंय कापोशी केली आनी ती फाल्ली. आतां फुटी पडल्या त्यो सारक्यो कोर. ती पडे लोकता दळटा. तुजे पोरजेक तुवें बरीच दोगडायली. तोकलेक चोडटा तसलो तुवें आमकां सोरो वांटून दिलोय. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, खरेंच तुवें आमकां सारकी सोडून दिली. आमचे फौजा बराबर, कित्याक म्हूण आतां तूं भायर सरोनाय. आमच्या हाल उपद्र्यांच्या वेळा तूंच आमकां पाव. मनशाचो आदार म्हणल्यार कांयच न्हय. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवाचे उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें ताच्या काळजाची ओतरेक आनी चिंतना पारकिता. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमचें नीत करचो ना. कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो.
आनी तुमी जोगसात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें कुस्कूट तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय, राव, तुज्या दोळ्यांतलें कुस्कूट म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयलीं काड, आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किस्कूट काडून तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयलीं काड. नियाळाक आदार. एका कुटुंबांत एक बापूय असोच भुरग्याचो सगल्यो चुकी काडटालो. कसलोय धूळ बसलोलो आसा, खंय कितें सारकें दवरलेलें ना, रोखडोच ताचेर हात उखलतालो. एका दिसा ताचो इश्ट तांगेर पावून सरता तेन्ना तो बापूय ताका म्हणटा, इतलो ग्रेस तूं आजून मेळो शर्ट घालून भोंवताय. तेन्ना इश्ट चिंतूंक पडटा, आयज तर आपणें नवेंच कमीज घातलां. तेन्ना ताचें ओकल मागून घेता. तें धुलान दाट जालेलें, तशेंच ताचो नंबरूय चेंज जालोलो. तो सांगता, इश्टा, पयलें ओकल सारकें कर, उपरांत दुसऱ्यांक निटायर हाड. मनीस जेन्ना आपूण सारको आसना पूण दुसऱ्यांच्यो चुकी सोदता, नीत करता, तेन्ना पयलें ताणें आपूण नीत जावंक गरजेचें. जेजू ही ओपार फारिझेवां विशीं सांगता आनी आपल्या शिसांकूय जागृत करता. कित्याक फारिझेव आपूण सारके चलोनासले आनी कोण चलतात ताच्यो चुकी काडूंक भोंवताले. आपूण कायदे पाळिनासलेले आनी कोण पाळितात तांकां कश्ट दिवंक भोंवताले. आमी आमचें जिवीत निटायर घालून चुकलोल्यांक भोगसूंक आनी जिवंक आदारचीं जावया. तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, सासणिकायेन भेट दिवन म्हजी अस्कोताय जेजू उक्ती करून सरळ जिवीत जिवंक वावुरया.